दुवा आणि आमचे नॉर्थ गोवा एनएसचे अध्यक्ष सदाशिव बडीकर, तसेच आमच्यामध्ये शिवलिंगराव प्रेसिडेंट पार्वती मॅम आणि आमचो यूथ काँग्रेस नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी सायडन आसा. आयच्या ह्यो पत्रकार परिशदेक घेवपाचो कारण म्हणजे जे नीट पेपर लीक जाला, जे अनएम्प्लॉयमेंट वाडला, जे BJP सरकार हे भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या युथाक आनी देशाक कशे फाटीं उडयता त्या हेतून आमी आयज उलयतले. कांय दीस फाटीं आमच्यांनी AICC ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी आनी आमचे लिडर श्री राहुल गांधी यांच्यांनी कोटा एक प्रोग्राम केलो आनी त्या प्रोग्राम करपाचो एक मुद्दो म्हळ्यार हे नीट एग्जामिनेशनाचेर पळय पेपर लिकाचो प्रकरण जालो, देशभर आवाज जालो, देशा भायर सावन आवाज जालो, which forced us to get to the reality of the education system. म्हळ्यार तुमी पळोवंक गेल्यार out of 3,000 students, at an average there's one person becoming an IAS officer. Out of 3,000 students there's 30 who will get into IIT, and around about 180 out of 3,000 might become doctors. Overall हो पळय सिस्टम, एड्युकेशन सिस्टम जे आमचे देशान आसा पळय, शेकड्यांनी लोक एक एड्युकेशन सिस्टमान वयता. तांकां हॉस्टेल फीज आसता, तांकां ट्युशन फीज, बुक्स, एग्जामिनेशन फीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा करिक्युलर, म्हळ्यार सगळें मेळोन ते एक बर्डन जाल्लो आहा. थोडे जाण, कांय जाण लोन काडटा, कांय जाण वयर आपले शिक्षा वाडोवपाक, आपले चेड्याक ना चेडवाक एक बरें शिक्षण दिवपाक, एक बरें एग्जामिनेशन पास करून ते खूंय एक IAS ऑफिसर नाजाल्यार खूंय एक डॉक्टर जातले, जाल्यार तेंचे लायफ स्पॅनान पळय कठिनाई येता, डिफिकल्टीज येता पळय, ते आयज आमी सांगपाचे आहा. जवळ जवळ एक 3,000 स्टुडंटाचो बॅच घे जाल्यार आतां सांगला ते भाशेन कितले रिजेक्शन जाता पळय ते. सो ह्यो पळय सिस्टम तेंच्यांनी, ह्या सरकारान एक सिस्टम घातला पळय, एड्युकेशन सिस्टम आहा पळय, ते चेंज करूंक जाय, इम्प्रूव करूंक जाय. तेजेर आमी टिप्पणी करता. तेजेर आमी एक वी आर थ्रोईंग सम लायट ऑन हाव द एड्युकेशन सिस्टम इन इंडिया इज अ बर्डन, इज अ स्ट्रेस ऑन द स्टुडंट एज वेल एज द फॅमिली टुगेदर. म्हळ्यार हो आख्खो सिस्टम आहा पळय, इट इज नॉट अ सिलेक्शन सिस्टम, इट इज अ रिजेक्शन सिस्टम. म्हळ्यार 3,000 भुरग्यांतल्यान एकलो IAS ऑफिसर जातलो, 30 जाण IITन वयतले, 180 might become doctors somewhere. What about the remaining 2,000 plus odd students of that batch? तेंचेर कितें तो एक क्वेश्चन मार्क आहा. ते वयता मागीर आमी येता आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे एड्युकेशनल बजेट. The educational budget of the government of India is 1.4 lakh crores. म्हळ्यार एक साधारण नीट एग्जामीक तरी आन्सर करपी भुरगे देशभर पळयत जाल्यार 22 लाख स्टुडंट्स आसा. कितले? 22 lakhs. Each student, including their coaching, hostel, meals, books, exam fees, they spend roughly 6 lakhs per student. म्हळ्यार हे पळय 22 लाख स्टुडंट आहा पळय, सगळे मेळोन आपले 5 ते 6 लाख आपले काडून ह्या एग्जामीक खर्च करतात पर इयर. आनी द टोटल इफ यू मल्टिप्लाय इट बाय 22 lakh students who are appearing for this exam, the shocking revelation is that 1.32 lakh crores, हे पळय 22 लाख स्टुडंट आहा पळय, 1.32 lakh crores they are spending. And what is the government of India's education budget? 1.4 lakh crores. So on a single examination, only on a NEET examination, आख्खो पळय बजेट तेच्या फॅमिलीचो पळय 22 लाख स्टुडंटाच्या फॅमिलीचो बजेट आहा पळय, ते ह्या सरकारान आपले एड्युकेशनल बजेट करून उडयला. आतां ह्यो आमी टॉप 5 एग्जामिनेशन्स इन इंडिया, जावं ते जावं SSC, एक UPSC, RRB रेल्वेचे, JEE आनी NEET, हे सगळे मेळोन
तुका एक वी हॅव गॉट दीस फ्रॉम द रिसोर्सीस फ्रॉम द सोर्स हे आमकां स्टडी करून आमकां दिलेले आहे. म्हणल्यार एक 2 लाख स्टुडंट्स SSC एग्जामिनेशनाक आन्सर करता. 5 लाख आहा पळय ते UPSCक वयता. 3.5 crores RRBN वयता. 15 lakh students are appearing for JEE and 22 lakh students are appearing for NEET exam. So if you calculate their budget, हे फॅमिली पळय आपले लोन आपले लोन काडटा ते जावं they give their gold, mortgage their gold. कोण आपले बाबा बिझनस हे सारके आपले सर्वीस सारके चलना जाल्यार मागीर येवन बापोय आपलो रिक्षा चलयता नाजाल्यार आनी दुसरे कितें सोर्स ऑफ इनकम सोदता. कित्याक की आपल्या चेड्याक ना चेडवाक खंय तरी एक बरें शिक्षण मेळचें म्हणून. सो इफ यू कंपेर दीज 5 टॉप एग्जामिनेशन्स, हे पळय तेंचो पळय फॅमिली बजेट आसता पळय तो शिक्षणाक, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे तुमी तरी एड्युकेशन सोड, हेल्थ, लेबर, सायन्स एंड वुमन एंड वेलफेअर तरी तुमी एक्युमुलेट करी जाल्यार यू कॅन इट इज इक्वल टू द 5 टॉप एग्जामिनेशन बजेट्स ऑफ वॉट दीस फॅमिलीज आर फेसिंग. म्हणल्यार आमचो सरकार एड्युकेशन इज वन ऑफ द की वेर खंय तरी जेन्ना एक भुरगो जल्माक येता आपल्या आवय बापूय पयलींच जल्मा येवच्या पयलींच ते एक प्रिपरेशन करता की बाबडो खंय तरी बरें शिक्षण जातलें, बरें स्कॉलान वयतलो, बरें कॉलेजीन वयतलो, बरें एग्जामिनेशन दितलो, खंय तो एक ऑफिसर जातलो ना दोतोर जातलो. तेंचे आवय बापायचें एक एस्पिरेशन आसता. हे एस्पिरेशन फोडपाचें काम ह्या सरकारान केलां. दीज आर द ट्रू फॅक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ वॉट इज द करंट सिच्युएशन ऑफ द एड्युकेशन सिस्टम. इतले गंभीर जाला आयज एड्युकेशन इज बिकम अ बिझनस. Why? Infrastructure failure, examination leaks, paper leaks, जवळ डिले, रिक्रुटमेंट कोण बाबडो हूंय रिक्रुटमेंटाक वचूंक जाल्यार थिंगासर ताका तालाव पडटा, थिंगासर घालचें पडटा. म्हणल्यार देर इज नो सिस्टम इन प्लेस दॅट इज फेवरेबल फॉर द किड, फॉर द स्टुडंट वेर ही कॅन एक्सेल इन हीज स्टडीज until and unless he has a backing of some monetary or finance capacity. ही परिस्थिती आयची. If my child wants to go and answer NEET, I have to be prepared that my son's education will cost me 6 lakhs per year. खंयचे हाडटलो म्हाका ऑलरेडी तुमच्यांनी हे लायटीचे बाबा म्हारगाय वाडयले, लायट वाडला, पेट्रोल वाडला. घर चलोवपाक एक बायल मनीस, एक मां आपले घर चलोवपाक कितले कठीणाईन जाता पळय, हाव डिफिकल्ट इट इज दे नो एंड वी नो द डिफिकल्टी दॅट इज फेस्ड. मात कितें आहा सरकारा भितर हेंचे हें ना, सिस्टम सारकें ना. ह्या फायदो हो पळय हो सरकार फेल्ड सिस्टमा हो फायदो कोण घेता? एक एड्युकेशन बिझनसमॅन. म्हणल्यार कितें आहा कोणें आपले कोचिंग क्लासीस ओपन केले, थिंगासर ते परमिशन आसा की ना, ते जाग्यार आसा की ना तें खबर ना. एक कांय दीस फाटीं तुमच्यांनी आयकलें की एक कोचिंग क्लासाक उजो पेटोवन 15 जाण 14 की 15 जाण लासले थिंगा भुरगे बाबडे. म्हणल्यार ही कठिनाई कोणाचे? हू इज गोइंग टू फेस दीस? सरकार फेस करना, तो कोचिंग क्लास आहा पळय ते तो कांय फेस करना. ही पळय डिफिकल्टी आहा पळय ते बाबडो तो भुरगो कोण भायर पडटा आनी तेजी आवय बापूय आनी कुटूंब आख्खे फूल फॅमिली कितें डिफिकल्टी फेस करता ते ह्या सरकारान दोळे उगडपाचें काम करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हे पळय फॅक्ट आनी फिगर्स सांगला आमच्यांनी, हेजे तरी गव्हर्मेंट कांय करपाक ना. एक आमचो एक विनंती आहा, मागता आमी की अशे तरी बाकीचे स्टुडंट्स इफ दे आर फेसिंग डिफिकल्टी एंड इफ दे वॉन्ट टू वॉयस आउट, आर इयर्स आर ओपन, वी आर रेडी टू लिसन टू यू. आनी आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन सांगला पळय ते भाशेन एक सिस्टम चेंज बदल हाडपाचें काम आमी करपाची सुरवात आमी केला आनी फुडें वचून आमी करतले. एंड these students can connect with us online, connect to Congress party and we will hear you. Whatever your grievances, we will take it up. Thank you. सुवातेर आमच्या एज्युकेशन मिनिस्टराचो आयज बर्थडे, सो ताका हांव हॅपी बर्थडे म्हणूंक सोदता आनी आमच्या एक कंट्रीक एक गिफ्ट दी, तूं मातसो रिजायन कर आनी घरा वच म्हणून हांव. आयज
आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा पळय नरेंद्र मोदी तेणे एक ट्वीट केला आणि आमच्या एज्युकेशन मिनिस्टराक ताणें विश केला हॅपी बर्थडे टू द युनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधानजी on making commendable efforts towards implementation of NEP and whose effort and leadership and striving for knowledge, learning and innovation is beyond all, praying for a long and healthy life. So हे तेणे विशेष सिरियसली घेवचे आतापर्यंत कितें काम केलां तें तेणे आमी मान्य करून घेता आनी फाल्यां तेणे रेजिग्नेशन दिवन आपली फुडलीं वर्सां तर रिटायरमेंट काडची अशें आमी मागता. आमी आयज जे टॉपीक घेतला तेचेर मेन फोकस आमी दोन गोश्टीचेर दवरूंक सोदता. एक हो खर्च जो आवय बापायक आनी भुरग्यांक एज्युकेशन जे आमी प्री प्रायमरी म्हणटा पळय थंयसून एंड जे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावं डिग्री खंयच्या कोर्साची आमी घेता स्पेशलायजेशन करतात त्या पर्यंत. आनी सेकेंड आसा कंप्लीट शिफ्ट जे आमचे पयलीं एका टायमाक इंडियन नॉलेज घेवन म्हणजे झिरोचो इन्वेन्शन जालें इंडियेक कितले कितले मॅथमॅटिशन्स जाले आमच्या हिस्ट्री आमी कल्चर आमची पयली जाल्यार आनी तशेंच सद्या जे कितले तरी कंट्रीजचे व्हडले व्हडले कंपनीजचे CEO आसा ते खंयच्या एज्युकेशन सिस्टमांतसून शिकून गेले हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. जेन्ना इंडिपेंडन्स आमकां गावला आनी तेन्नाच्यान अजून पर्यंत जो क्वेश्चन परत परत विचारता पळय की काँग्रेस गव्हर्मेंटान कितें केलां. काँग्रेस गव्हर्मेंटान ही एक 2 का 3 जनरेशन्स अशे प्रोड्यूस केले की एज्युकेशनली एका फुडें एक नेक्स्ट जनरेशन येताली भायर आनी हे कित्याक जशे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स जाताले जशे IITs IIMs आनी सगळे इन्स्टिट्यूट सेटअप केलेले फ्रॉम बालवाडी रायट अप टील ग्रॅज्युएशन गोवा युनिवर्सिटी तशेंच बाकीच्या स्टेट्सांची युनिवर्सिटी ही सगळे सेटअप केल्ली काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर. आनी तशे प्रोडक्ट्स जेन्ना हांव म्हणटा आमची भुरगीं एक वर्ल्ड क्लास सिटीजन जावपाच्या कपॅसिटीनसून ह्या ग्रॅज्युएशनाचे प्रोसेस संपले पर्यंत भायर सरताली. आनी आतां म्हाका लज दिसता सांगपाक की सद्या ह्या गव्हर्मेंटाक फक्त गाडव आनी गुंडा आमच्या सिस्टमांतले भायर सरलेले जाय. हे दोन सोडून आनी दुसरें तांकां कसलीच भुरगीं नाका. हेचें कारण एकूच असलें हे स्ट्रॉंग स्टेटमेंट म्हणपाच्या खातीर. एक म्हणजे कॉम्पिटेटीव एग्जाम ज्यो जाता तितून कांय ट्रान्सपरन्सी नासता. फक्त तांकां रिलीजन कास्ट ह्या बेसिसाचेरूच भडकोवन भुरग्यांक भायर काडून करपाची एक सिस्टमॅटीक प्लॅन चालू आसा सद्या सगळी कडेन. आमी पळयलां की गोवा गव्हर्मेंटानूच कितल्यो तरी प्रायमरी स्कूल्स बालवाडी आनी अश्यो बारीक इन्स्टिट्यूशन्स बंद करून उडयल्या. कित्याक जाल्यार अमक्या किलोमिटरा भितर एकूच टिचर एक भुरग्याक शिकयता म्हणून तेंच्यांनी कितले तरी स्कुलां बंद. हांव विचारूंक सोदता आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी आमचे जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा पळय ताका की तुका एक भुरग्याक शिकोवपाची वॅल्यू कांय ना की तुमी स्कुलां बंद करीत सुटल्या. आमकां तरी दिसता की जर एक वाड्या वयले जर एकूच भुरगे शिकोवंक सोदता न्हू जाल्यार गव्हर्मेंटान जाता तितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या भुरग्याच्या एज्युकेशनान घालचें सो दॅट ताका सपोर्ट गावता, एक फॅमिली सुदारता, एक वाडो सुदारता, एक विलेज, एक स्टेट, एक कंट्री सुदारता. हे दूर दृश्टी न्हू आमच्या प्रायम मिनिस्टराक आसचीच ना कित्याक तो स्वताचीच डिग्री अजून पर्यंत सोदता. सो जेन्ना आमी अशिक्षीत आनी जेंकां एज्युकेशन इम्प्रूव करपाची इच्छा ना पळय तेंच्या हातीन जेन्ना गव्हर्मेंट दिला न्हू तेन्ना वी कॅनॉट एक्सपेक्ट की एक आमकां वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स एज्युकेटेड लिटरेट आनी एक बरें पॉप्युलेशन जे आपले एनवायरमेंट सांबाळटले, आपले सरावंडींग सांबाळटले, एक युनिटीन रावतले, तांकां वॅल्यूज आसतल्यो बऱ्यो आनी जे आमचे गोंयाचे तशेंच देशाचें नांव फुडें काडटले पळय तशेंच सिटीजन प्रोड्यूसूच करूं शकना. जशें विवेकान म्हटलें 14 भुरगीं ते दीस कोचिंग क्लासिसान उजो लागलो तेज्या खातीर लासले. परमिशनां खंय आसली आनी कोचिंग क्लासिसांक वचपाची गरज कितें पडटा. जर एक स्कुलान फीट आनी बरे टिचर आसा जेंचे क्वॉलिफिकेशन बरी आसा जे आपली जॉब सिरियसली घेवन दोतोर जशे ट्रिटमेंट करपाक जाय पळय तेन्ना प्लेज घेता एक की आमी कित्या खातीर ट्रिटमेंट करूंक सोदता, लोकांची सेवा करूंक सोदता. तशी जर आमी बरी टिचर प्रोड्यूस करून तांकां बरे
एज्युकेशन सिस्टमान घालीत जाल्यार कित्याक आमचे बरे स्टुडंट्स भायर सरचे ना हो क्वेश्चन येता. जशें फ्री एज्युकेशन 10th स्टँडर्ड पर्यंत प्रोवायड केल्लें हे बी गव्हर्मेंट ऑफ हे काँग्रेस गव्हर्मेंटानूच दिल्ले. फ्री ट्रॅवल फॉर स्टुडंट्स हे काँग्रेस गव्हर्मेंटान दिल्ले. हे सगळे सद्या बंद जाल्ले आसा आनी म्हाका तरी दिसता आमचे स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट इनकरेज करता जाता तितल्या लोकांक स्कुलांसून ड्रॉप आवट करपाक. गुजराताक म्हाका दिसता अरावंड 600 स्कूल्स बंद केल्या. यूपीन तशीच 750 वयर स्कूल्स बंद जाल्या इन द लास्ट 5 years. गोंयांत तशीच 100 वयर जाल्या. म्हापशा सारक्या शहरान जितून 25 वयर स्कूल आसा, बस स्टँडासून स्कुलान पावपाच्या खातीर इतली डेंजरस कंडिशन आसता की भुरगीं घरा पावतली काय ना हेजो भंय. कित्याक फुटपाथ ना चलपाक, वाटेर तांकां ट्रॅफीक पुलीस सपोर्ट करिना, रस्तो क्रॉस करपाक नासता. डेली रस्त्यार क्रॉस करून स्कुलान वयता ती कशी भुरगीं भिवून रस्तो क्रॉस करता हे केन्ना तरी सकाळी 8 जर आमचे CM आनी आमदार एक दीस उठून सकाळी जर पळयत न्हू हांगा म्हापशान कितें परिस्थिती आसा स्कुलान वयतना जाल्यार मे बी तांकां वायट दिसून तरी मातशी सुदारणा करतले. सो हे ज्यो गोश्टी बऱ्यो स्किमी आनी परत हांव सांगता बऱ्यो स्किमी आनी बऱ्यो पॉलिसीज हे फक्त लोकांचे आनी जनतेचे बरे चिंतणारे लिडरूच दिवं शकता. सो हांव मागता की फुडल्या इलेक्शनाक हे सगळे चिंतून जे आमचे यूथ आसा जे आतां 50% पॉप्युलेशन आमचे बिलो द एज ऑफ 40 आसा आनी हांव रिपिटेडली एवरी प्रेस कॉन्फरन्सान हांव हें म्हणटा की 40 ते 50% आमचें पॉप्युलेशन बिलो द एज ऑफ 40 आसा. हेंच्यांनी विचार करून ह्या फाटी मत घालचें. एज्युकेशन आनी सोसायटी हे वांगडाच ग्रो जाता आनी जर तुमकां गुंड आनी गाडो जावपाचें ना एट द एंड ऑफ 20 years ऑफ युअर एज्युकेशन जाल्यार अशा लोकांक मत घालात जे शिकलेले आसा आनी जे तुमचे भविश्य विचार करून अशी पॉलिसी डिसिजन घेतले जितून तुमचो खर्च कमी जातलो एज्युकेशनाचो. त्या भायर जे एन्सिलरी सर्विसीस आसा ते न घेवचे पडत म्हणून सारके रिक्रुटमेंट करतले स्कुलान आनी बरे देशाक आमच्या फुडें व्हरपी सिटिजन्स आमकां प्रोड्यूस करून परत आमची कंट्री व्हडले दर्जाचे पोजिशन्स घेवपाची इतली केपेबल लोक प्रोड्यूस करतले. थँक्यू. मला एक सांगा, गोव्यातले नीटला जे बसलेले स्टुडंट आहेत किती संख्या होती? 3,000. आता 3,000 लोकांसाठी विद्यार्थ्यांसाठी एक बेटर असं काहीतरी प्लॅटफॉर्म काँग्रेस पक्ष येणाऱ्या नेक्स्ट टाइममध्ये देऊ शकतो. नीट ही एक्झाम एक सेंट्रलाइज्ड एक्झाम असते अँड फॉर दॅट एज पर द कन्व्हिनियन्स ऑफ ऑल द स्टुडंट्स हू आर आन्सरिंग त्याप्रमाणे ते सेंटर्स फिक्स केलेले असतात. ही एक स्टेट लेवल एक्झाम नाही. जे तुम्ही म्हणताय एक प्लॅटफॉर्म सपोर्ट करण्यासाठी द्यायला पाहिजे ना, हे आम्ही ऑलरेडी एक हेल्पलाईन स्टार्ट केली आहे स्पेशली फॉर नीट स्टुडंट्स वेअर दे कॅन कॉल. कितले कॉल झालेले आहेत फर्स्ट तिथून? मोर दॅन 5,000 कॉल्स. मी ते म्हणत नाही, ह्यांच्या परीक्षेबद्दल म्हणत नाही. मी म्हणतो की त्यांना जे आता ते प्रायमरी बाबा नीट कशी एक्झाम आहे, एक्झाम त्याच्यामध्ये जे सब्जेक्ट्स आहेत ते शिकवण्याकरता किंवा काय तेवढेच आपले 3,000 लोकांकरता असं काय ते काँग्रेस डोक्यात विषय ठेवते की नेक्स्ट टाइमला असे काही क्लासेस उभा करायचे? जे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स असतात ना ह्याचा एक फॉर्मॅट असतो आणि त्याच्यासाठी ट्रेनिंग करण्यासाठी इन्स्टिट्यूट्स पण आहेत आणि त्यासारखे कॉलेजेस पण आहेत. पण ही एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असते जी आफ्टर अ सडन ग्रेड तुम्हाला घ्यावी लागते टू एंटर. इट्स अन एंट्रन्स एक्झाम बेसिकली. इट इज नॉट ती कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम IAS सारखी नसते माहिती आहे. इट इज अन एंट्रन्स एक्झाम. पैसा जो आहे ना भरपूर लुटतात या सेगमेंटमध्ये. तेच तर हायलाईट केलं. त्यातले निदान गरीब लोक जे आहेत ना त्याच्यासाठी तरी काहीतरी करणार आहे का काँग्रेस असं मी म्हणतो, विचारतो. म्हणूनच जे पळय कोटा तो प्रोग्राम जालो जे राहुल गांधीने एक इनिशिएटीव घेतला, छात्रों के गूंज हे इनिशिएटीव आहा पळय टू अंडरस्टँड द एड्युकेशन सिस्टम, टू अंडरस्टँड दीज एक्झाम्स एंड द डिफिकल्टीज दॅट द पेरंट्स एंड द स्टुडंट्स आर फेसींग. हे कितें हे एक हातीन जायना तें. आतां जेन्ना तुवें म्हाका सांगलें तुजी डिफिकल्टी कितें आहा पळय तेन्ना आमी बसून एक हल काडूंक शकता. सो डेफिनेटली हे छात्रों के गूंज इनिशिएटीव आहा पळय इट इज टू इम्प्रूव एंड टू स्टेबलायज अ स्टुडंट्स फ्युचर फॉर आन्सरींग दीज एक्झाम्स. म्हळ्यार हे कितें आहा थोडे कोचिंग क्लासीस आहा पळय ते लूटफूट. म्हळ्यार ते कितें आहा तुका नीट म्हणून व्हडले यू वील गेट फर्स्ट क्लास, यू वील गेट 100%
एंट्रन्स यू वील कम इन मेरिट म्हणून ते हे खूब दावे दितात आनी तेंचे फीज कितें 8 लाख 9 लाख फीज तेंचे वर्साचे. सो हे परिस्थिती पळय खूंय पावला आमी. सो एड्युकेशन इज बिकम अ बिजनस वीच इज वेर वी आर आयडेंटिफायंग द इश्यूज. आतां हे थोडे गोश्टी आहा पळय आमी जेन्ना बसोन हे आमी स्टुडंट आसून बसोन आमी वाचपाच केले डिस्कशन केलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की हे डिफिकल्टीज आहा. आतां तुमी ऑनलायन हे पळय हे फिगर्स आनी फॅक्ट्स सांगला पळय ते आमच्या तोंडाल्यान सांगूं ना. दीज आर एक्चुअली रिसर्च मटेरियल्स. दे आर कम आउट फ्रॉम गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट्स. सो ये आमी पॉयंट आवट करता जेन्ना डेफिनेटली इफ ये छात्रों के गूंज इनिशिएटीव आहा विल कम टू अ लॉजिकल एंड ऑफ अ सोल्युशन. वी कॅन कम अप विथ अ सिस्टम. कित्याक जाय आमकां कोचिंग क्लासीस कित्याक जाय. जेन्ना एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी बरें दिवंक शकता. कोचिंग क्लासीस केन्ना जाय पडटा एक मनशाक वेन योर स्कूल हॅज फेल्ड. वाय डू यू टेक ट्युशन्स वेन यू हॅव नॉट डन वेल इन स्कूल. वाय यू हॅव नॉट डन वेल इन स्कूल. Why you have not done well in school? Is it because only you are not able to cope up with the education system? Can it not be because of the infrastructure? Can it not be like how we said, अरे भुरग्याक तरी शिकोंक जाय तेजे मेंटल स्टेबिलिटी आसूंक जाय बरी आसूंक जाय. तेका बाबड्याक बरे भाशेन स्कॉलान वचोंक जाय. हिंगा बसी सारके ना तेंचे. तो भुरगो वयतलो जाल्यार खंय वयतलो कोणाक कोण आतां भुरगे आपले माय पाय कितें करता ते ना 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 आमी तेका बरे स्कॉलान धाडया बरो शिकतलो थिंगासून. कित्याक गव्हर्मेंट स्कूल कित्याक नाका जाता तेंचेशें कित्याक नाका म्हणटा ते बिकॉज द कंडिशन ऑफ गव्हर्मेंट स्कूल्स आर पथेटीक. 4 फॅनांतले 1 फॅन चलतात बाकीचे 3 पडपाचे वाटेर आहा. जनेलां हे विंडो आहा मात हे ना वूड ना तेजे लाकूड ना तेजे. टॉयलेट अक्षरशः तुमी गव्हर्मेंट स्कॉलांनी वचत जाल्यार तेंचे टॉयलेट आनी बाथरूमाचे कंडिशन तुमी पळयत जाल्यार गव्हर्मेंट स्कूल फगेट गव्हर्मेंट तुमी इन्स्टिट्यूट खंयचेय इन्स्टिट्यूशनां वचा 90% ऑफ द टॉयलेट एंड द बाथरूम्स आर इन द pathetic condition. मागीर so how can we expect? That is why our students are forced to go for coaching classes which are so exorbitantly priced. जेन्ना 6-8 मजल्याची बीजेपीचे ऑफिस बांदूं शकता जितून AC आसा पार्किंग आसा 10,000-15,000 स्क्वेअर मिटराची बिल्डींग आतां बांदतात तेन्ना तांकां एज्युकेशनान फोकस करपाची गरज दिसना. दे शूड फोकस ऑन वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री नॉट वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर देअर पार्टी. वी आर सीइंग दॅट द फोकस इज ऑन ऑल जी प्रायोरिटीज आसा पळय गव्हर्मेंटाची ती प्रायोरिटीज रॉंग आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की हे गव्हर्मेंट प्रमोट करता फक्त गुंड आनी गाडव काडपाच्या खातीर आनी गव्हर्मेंटाची जावं स्टेटाची इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करण्याची नॉट ओन्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज अ ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट. It is a duty of the government to improve the infrastructure. कालचो एक बिल्डिंगान जेन्ना हांव प्रवेश जालो हांव लिफ्टान वयर वयतालो. लिफ्टान भायर सरलो पळय थिंगासून एक आवाज आयकलो हांवें पूण तरी मोबायलाचेर कितें पळयतालो. हांव मातसो फुडें वचून हांव स्टेप्साचेर पावलो थिंगा हांवें एक अक्षरशा एक भुरग्याक स्कूल युनिफॉर्मान पळयला आपलें पुस्तक ओपन केलां आनी मोबायला कडल्यान तो ही इज ट्रायंग टू अंडरस्टँड द लेक्चर. The concept. Yeah, he is trying to understand the lecture and he is taking down notes. म्हळ्यार ही परिस्थिती आमच्या गोंयांत दिसती पडटा. सो वेर आर वी हेडेड? Not that the students are not interested, not that the students cannot do it. They have the willpower, they have the ability. But सरकाराचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकाराचो दम आसूंक जाय की बाबा आमी आसा तुजे फाटल्यान म्हणपाक की तुमचो डिफिकल्टी आसा जाल्यार एक आमकां गव्हर्मेंटाचो एक प्लॅटफॉर्म सांगा जे स्टुडंट त्रासान आहा जाल्यार मेंटल स्ट्रेसान आहा जाल्यार थिंगा वचोंक शकता. एक कोचिंग सांग गव्हर्मेंट थ्रू जाता where people have access. And please understand that education system does not mean only schools and classes or teachers. It starts from बरे भशेन झॅम पडोवन सकाळी स्टुडंटान उठपाचें बरें एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खावपाचें तेज्या मागीर बरें सेफ ट्रान्सपोर्टान स्कुलान पावपाचें. त्या भायर स्कुलान जेन्ना पावता तेन्ना स्कुलान एक सेफ एनवायरमेंट आसपाक जाय. स्कुलाचे टिचर्स क्वॉलिफायड आसपाक जाय तेजे क्लासरूम्स फिट आसपाक जाय तेंचे बुक्स सारके आसपाक जाय. स्कूल सोंपले काय तांकां सारकी एक हेल्दी मील गावपाक जाय. खेळपाक सांजचे तांकां बरो जागो आसूंक जाय. तशेंच दीस सोंपता तेन्ना बरें एक मील घेवन आपले स्टडीज करपाक एक वरभर लायट न वयता त्रास न जाता हॅरसमेंट न जाता तेणें परत न्हिदोंक जाय आनी दुसरे दीस परत ही रुटीन स्टार्ट जावपाक जाय. सो गव्हर्मेंटाचे
मिसप्लेस प्रायोरिटीज की तांकां हे खंयच्याच सेक्शन जे हांवें मेन्शन केला पळय ते खंयच्याच हितून लोकांक सुशेग दिवपाक जावना म्हणून आयज स्टुडंट्साची आनी आमचे जे कम्युनिटी आसा युथाची तेंची ही परिस्थिती जाली. नरेंद्र बाब आयज मॅडमी सांगलें तशें स्कुलां जी आहा प्रायमरी स्कूल ती बंद पडटा. शिवोले तुमी सांगलें जे फाटें थंय पेडणे बंद पडटाली सो लोकांनी अपोज करून ते हें केली. बालवाडी पासून तशें आतां बंद पडपाक सुरवात जाली. ते आतां प्ले स्कुलांनी घालता प्रायवेट प्री प्रायमरी. सो कितें कारण आसतलें आनी तुमचे कडेन मॉडल बी आसा काय कसो कन्जर्व करपा खातीर? बालवाडीचो हो मॉडल जो आसलो पळय तो मॉडल सुरू केल्लोच काँग्रेस गव्हर्मेंटान. एक म्हणजे हेचे रिजन कितें जशें आमी म्हणटा की कोर्ट आनी जस्टीस सगळ्यांच्या दारान पावपाक जाय तशेंच एज्युकेशन ऑल्सो हेज टू रीच एवरी हावज होल्ड डोर स्टेप. ही कॉन्सेप्टूच सुरू केल्ली गव्हर्मेंट जी काँग्रेस गव्हर्मेंट आसली तेंच्यांनी. आतां तेंच्यांनी हांवें लास्ट 10 वर्सान जर तुमी पळयत इतल्या किलोमिटर रेडियसा भितर इतलेच स्टुडंट येता म्हणजे एका स्कुलान 5 स्टुडंट येता आनी दुसऱ्या स्कुलान 3 स्टुडंट येता. त्या खातीर एक हेल्पर एक टीचर आनी एक स्टाफ अशें करून 3 जे स्टाफ मेन्शन आसले पळय हेचो खर्च गव्हर्मेंट म्हणटा खूब जाता. 3 स्टाफाचो खर्च खूब जाता. त्या खातीर 2 हे स्कूल तेंच्यांनी क्लब केले एकी कडेन आनी दुसरे स्कूल बंद केले. ही खूब कडेन सिस्टम केल्या तेंच्यांनी. आतां प्रॉब्लम कितें जाता जे डोर स्टेपार पावपाचें आसता पळय स्कूल ते 10 किलोमिटर फुडें पावले. सो जे भुरगे उठोवन सकाळीं चलत आपल्या बालवाडी जावं प्रायमरी स्कुलान पावताले न्हू तांकां आतां बस नाजाल्यार कसली तरी ट्रान्सपोर्ट घेवन दुसरे कडेन वयचें पडलें. हितून तुमी डिस्करेज करता आनी आमी जाणा इंडियन कशी परिस्थिती आसा. गोंयांत आमी थँकफूल आसपाक जाय की गोंयांत तरी चेडे आनी चेडवां शिकता हितून इतलो फरक करिनात. पण आवटसायड गोवा खूब कडेन चेडवाक कित्याक 10 किलोमिटर फुडें स्कुलाक धाडूंक जाय म्हणून चेडवांक धाडीत नात. सो जेन्ना तुमी अशी एक्शन घेता की 2 गांवांनी जावं 2 एरियेन बालवाडी आसा जावं प्रायमरी स्कूल आसा ती तुमी बंद करता कित्याक जाल्यार क्लब करपाक जाय 3 स्टाफाचें तुमकां जायना. तुमकां जर स्टाफाचें मॅनेजमेंट जायना तुमी टॅक्स कित्याक घेता? जी आमची सँक्शन स्ट्रेंथ आसता सो खंयच्याय डिपार्टमेंटाक एक सँक्शन स्ट्रेंथ आसता. जावं टुरिजम डिपार्टमेंटान अमके डायरेक्टर अमके हे अशें तेंचें स्ट्रेंथ आसता बेज्ड ऑन क्वॉलिफिकेशन आनी प्रमोशन. जर हे 50 वर्सां पयलीं चलताले आतांच कित्याक बंद जावपाक जाय? आनी सगळेच तुमी कॉन्ट्रॅक्टार कित्याक घेवंक सोदता? अनक्वॉलिफायड आनी अनफीट लोक तुमी कॉन्ट्रॅक्टार बेसिसार घेता. जे तुमचे सोयरे आनी जे फीट नासता जे क्रायटेरियान बसना पळय तेंच्या खातीर तुमी कॉन्ट्रॅक्ट आमी पयले कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतलेले टिचर आतां कितलीं वर्सां कॉन्ट्रॅक्टार काम करता तांकां अजून पर्यंत रेग्युलरायज करिना तुमी. सो म्हणून हांव म्हणटा फक्त शिक्षण म्हणजे स्कुलान वयता आनी शिकता तें न्हू. ही फूल सिस्टम जी रिवॅम्प करपाक जाय. जे बरे मॉडल एक आमी आसले ऑलरेडी काँग्रेसीन केल्ले म्हणून पार्वतीन म्हटलां तें सारकें. तुमी तुमचें एक सिस्टम स्टार्ट करा न्हू ती सिस्टम तुमी खराब करून तुमी मागीर तेजे पाड घाला. पण जी बरें सिस्टम सेट करून बरी केल्या पळय जितून आमकां बरे रिजल्ट गावल्या 75-80 वर्सान काँग्रेसीन कितें केलें न्हू हेंच केलें. हांव सांगता की आमी बरे लोक आनी म्हाका सांग ते जे सेंटर तुमी बंद करूंक सोदता ते वोटिंगेक कित्याक वापरता? सगळीं स्कुलां जी तुमी बंद करूंक सोदता ते मतदान करपाक तुमकां जाय म्हटल्यार शिक्षण दिवपाक तुमकां नाका. सो शिक्षण दिया मागीर मतदानूय तशेंच जातलें. सेन्सिबल तकली गाडव आनी गुंडे आमकां नाका. क्रिएट केल्लो आसा गुंज म्हणून तो जर भुरगीं आतां सपोज येणाऱ्या काळात तेतून आपले प्रॉब्लम्स जे आसात ते वेबसायटीचे थ्रू तुमचे कडेन पावयतले. सो हाव यू ऑल आर गोइंग टू टॅकल वीथ दोज थिंग्स एंड हाव यू विल प्रोवायड द सर्विसीस? It is an initiative by the Congress Party where each student can put forth his idea, can put forth his difficulty. It is like a helpline. And जेन्ना ह्यो पळय डेटा मेळटलो जेन्ना एक शिक्षणीक भुरगो पळय आपले एक्सप्रेस करता फ्रॉम देर देन वी कॅन कलेक्टिवली टेक अ डिसिजन टेक अ कॉल ऑन इट. इट्स बेसिकली अ हेल्पलायन वेर नो स्टुडंट इफ एवर हॅज टू टेक अ ड्रास्टीक स्टेप थ्रू प्रेशर ऑन एनीथींग and somewhere if we can help this person we are definitely that is why this Chhatro Ke Gunj initiative is taken forward. See, आणि एक गोष्ट सांगता. See, there is one proven model which we have already utilized, which is बालवाडी पासून 10th पर्यंत फ्री एज्युकेशन प्लस एक्सेसिबिलिटी. ही एक सिस्टम आमी ऑलरेडी एक केल्ली आनी ती सक्सेसफूल जाल्ली.
आतां ही खराब करून तेजे पाड घालून जे गव्हर्मेंटान केलां न्हू तेतून आमकां जर इम्प्रुवमेंट करपाक जाय जाल्यार जे आमचे करंट जनरेशन आसा पळय तितून स्टुडंट्सूय येता आनी यंग पेरंट्सूय येता. यंग पेरंट्स कित्याक म्हणटा कित्याक नाव दे वील स्टार्ट सेंडींग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाजी भुरगीं आतां 6 आनी 12 वर्सांची. हांव एक यंग पेरंट, यंग भुरग्याचो पेरंट. म्हाका आनीक फुडें 20 वर्सां हितून इन्वेस्टमेंट करपाक जाय. जर हांव म्हयन्याक 5,000 ते 25,000 खर्च करता म्हाज्या भुरग्याक शिक्षणाच्या हितूनसून घालपाक आनी गव्हर्मेंट मागीर ते 20 वर्सां हांव कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार कोट्यांनी रुपया जाता. 2 म्हाजी भुरगीं आसा पळय तेंच्या खातीर कोट्यांनी हांव खर्च करतलो. एट द एंड ऑफ दॅट गव्हर्मेंट म्हाका आनी म्हाज्या भुरग्यांक लाचार करून उडयता कित्याक एक तर गव्हर्मेंट हांगा जॉब दिना. सो एंड रिजल्ट कितें जालो हांगासरलीं भुरगीं एक तर सोडून भायर वयतलीं नाजाल्यार ते पयशे कमोवन कितें तरी करपाक जशें म्हटलें गुंडा जातलीं. सो ऑप्शन कितें आसा? सो गव्हर्मेंट हॅज टू थिंक बोथ वेज, नॉट ओन्ली एज्युकेशन बट ऑल्सो आनी आमचे हे आउटरीच प्रोग्राम आमी राहुल गांधीन ह्याच कारणा खातीर केला की जशें आमचें जनरेशन फुडें वयता जशें आमचे लोक फुडें जाता तशें लोकांची रिक्वायरमेंट्स आनी निड्स डिफरंट आसता. सो वी वॉन्ट टू बी इन टच वीथ जेनझी. आमचे जे यंग पेरंट्स जे जाता तांकां कितें रिक्वायरमेंट्स आसा आनी त्या प्रमाणे कितें पॉलिसी फॉर्मेशन आमी करपाक जाय जावं ज्यो जुनो पॉलिसीज आमच्यो बऱ्यो चल्ल्या तितून कितें मॉडिफिकेशन्स करपाक जाय की आमचे करंट जे न्यू शिकोंक भुरगे प्री प्रायमरी नर्सरी टॉडलर्स केजी जावं तितून भितर सरतले पळय थंयसुनूच कशें एंड पर्यंत तांकां मॅक्झिमम फॅसिलिटी आनी सोय आमी दिवंक शकता. हांव उलयतली बेरोजगारी. गोंयान आमच्या बेरोजगारी वाडल्या, लोकांक काम ना आनी हें काम कित्याक ना आनी इतली कित्याक वाडल्या. इतिहासान जर आमी वचून पयलीं पळयलें जाल्यार गोव्याचें स्थान खंय आसलें आनी आतां बेरोजगारीचें स्थान वाडलां काय कमी जालां हेचो हिशोब मेळटा आमकां. आमचे जे शाळा आसताले त्या शाळांनी बाई फुडल्या वर्सा रिटायर जाता. एक जर गोव्यान 2-3 हजार शाळा आसा फुडल्या वर्सा कोण रिटायर जातलो हेचो डेटा मेळटालो आनी आतां आमचे कडेन सद्या त्या प्रमाणे फुडल्या वर्सा बाबा 2,000 रिटायर जाता ते 2,000 लोक आमच्या गोंयांतले कामाक लागतले हे पयलें कळटालें. आयज जर तुमी बाकीचे गोश्टी आहा तेजे सगळे बंद करीत चल्ले, शाळा हे ते तुमी गव्हर्मेंट सगळे बंद करीत चल्ले जाल्यार डेटा कसो मेळटलो आनी ते बंद करण्याच्या फाटल्याचें कारण कितें? ह्या लोकांक तुमी कशी पोसतली? हे लोक फुडें कसो वयतलो? नीट एग्जाम जशे आमचे सगळे आतां पदाधिकारी उलयले तशे जो आमचो फ्युचर आसा इंडियेचो ते हे एग्जामी आहाय ते एग्जामी सारके जर पेपर लीक जाता तेच्या फाटल्यान कोण आसा? ताका कितें पनिशमेंट तुमी दिल्यात आनी हे गोश्टी कित्याक घडटा? एकदां जाले, दोनदां जाले, सदां तशें जातले मागीर ह्यो सरकार कितें करता? आनी ह्या सरकारान असो जबाबदार जाल्या प्रकारे ताका पनिशमेंट कोण दितलो? तेचेर कोणाचें नियंत्रण ना काय आमी अपोजिशनाक आसल्या कारणान आमी फक्त सांगता ताका पनिशमेंट दिणारे कोणूच ना काय? आनी जर तुमी शाळा बंद करता जाल्यार तुमचें कितें प्रोविजन आसा? आतां त्या शाळांनी फुकट सगळें शिक्षण मेळटा आनी तुमी प्रायवेट करता जाल्यार प्रायवेट एका पयले कडल्यान ग्रॅज्युएशन जाता भुरगो आनी शिकता ताका एका भुरग्याक कितलो खर्च आसा आनी तो खर्च तो जॉबाक जेन्ना लागता तेन्ना तो 20,000 आनी 25,000 भागोवन येता काय? ते 20-25 हजारान तो आपण लग्न जातलो, आपल्या आवय बायक पोसतलो, भुरग्यांक पोसतलो, तेजें शिक्षण करतलो काय आपले जे रिकवर करतलो ते पयशे जे आपूण शिक्षणाक घातल्या ते 20-25 हजारान 30 हजारान बजेटान जातले काय? सरकार नियोजन करिनासतना हे सगळे गोष्टी बंद करीत चल्ला. आतांच जस्ट एक 4-5 म्हयन्या पयलीं शापोरान तशी जाली शाळा आमच्या कुशीची बंद करपाक गेली, बंदीरवाड्या वयली शाळा. आमी सगळ्यांनी बायलांनी सरळ बरोवन दिलें की ती शाळा आमकां जाय म्हणून, कारण त्या शाळेर आमच्या गांवची एक आसगांवची अश्विनी म्हणून बाई शिकता. त्या बाईचें घर चलता तेचेर, तेची चेडूं शिकता त्या पेमेंटाचेर ती फूल फॅमिलीक पोसता आपल्या. ती जर शाळा बंद जाली, अशे कित्येक कडेन शाळा बंद करीत गेला सरकार. प्रत्येक कडेन आमच्या सारके लोक आसचे ना अपोज करपाक आनी ज्या जाग्यार सरकाराचे पावले ते सरकारान ते बंद केल्ले आसा. हो रिकॉर्डूय आसा. आमकां कोंकणी जाय आनी आमकां मराठी जाय, मागीर कोंकणी जाय आनी मराठी जाय जाल्यार मागीर ती शाळा कित्याक बंद जाता? काय हो देखावो चल्ला सरकाराचो? आमकां राज्यभाशा ही जाय, आमकां राज्यभाशा ती जाय. जी आमी उलयता त्या शाळेची जर तुमी वाट अशी लायता, त्याच्यात जे शिक्षण घेणारे जे बाई गुरुजी शिकयणारे आसा तेंचे जर फ्री शिक्षण तुमी आयज लोकां कडल्यान काडून घेता जाल्यार तुमी कितें पब्लिकेक दिवंक सोदता? कितें तुमचे फुडले प्रोविजन आसा? फाटल्या दिसांनी आमी दिल्लीक गेली, आमकां थंय बसीन लेडीज म्हणून आमचे तिकेट घेवंक ना. सरकार अशें करूंक सोदता? अशें करूं शकता. जर गव्हर्मेंटान जर अशें चिंतलां की बाबा चल गोंयच्या सगळ्या लोकांक आमी फ्री बस सेवा दितले
फ्री उदीक दितले, अमके लिटर उदीक गव्हर्मेंटाचे चल फ्री आसा. देखावो केल्लो इलेक्शना कडेन तेंच्यांनी 0 बील म्हणून, नंतर तेंच्यांनी ते वाडयले. इलेक्शना कडेन येता आनी 6 म्हयने आसतना तो देखावो करता, तो बंद करचो सरकारान, बंद करचो. आणि तुम्ही जर हे शाळा करूंक ना, फ्री शिक्षण पद्दती तुम्ही करूंक ना, जाल्यार तुमकां अधिकार ना ती बंद करपाची. तुम्ही स्वता करा आणि तेच गोष्टी तुम्ही बंद करा. हांव आमचो सरकार असो म्हणिना तेन्ना काँग्रेस, आयज अजुनूय हांव काँग्रेसीन आसा, आतां काँग्रेसी सायडीनूच आमी उलयता, पूण म्हाजी म्हणून सांगाना, तुमी इतिहास पळया, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है. परत सांगता, तुम्ही सगळ्यांनी इतिहासान वचून पळया काँग्रेसीन कितें कितें केलें तें, आनी कितें कितें केल्ले गोश्टी आयज हो BJP सरकार भाड्याक दिता, लिजाक दिता, लुटून खाता, विकता. ताका अधिकार ना. तेणी स्वता करचे, स्वता बी रुजात घालचे, स्वता वृक्ष करचो आनी स्वता कट करचो. दुसऱ्या पक्षान घडयल्ले, दुसऱ्या पक्षान रोड केल्ले, दुसऱ्या पक्षान नळ सिस्टम हाडली बंद करून आयज आमकां बोरवेलीचेर टँकराचेर जगोंक लायता हो सरकार. हे सरकार चलयला तरी कितें? तुमकां जमाना जाल्यार एक 5 वर्सां काँग्रेस पक्षा कडेन हे सरकारान दिवचे बे म्हणजे प्रत्येक फावटी फोडून फोडून दुसऱ्या पक्षाचे व्हरून तुम्ही सरकार करता. म्हणजे आयज तुम्ही हे जाल्ले आहा, सारके फेल जाल्ले आसा. BJP सरकार सारको फेल जाल्लो आसा. जी आमची नीट एग्जाम आसा, आतां सगळ्यांनी आमच्यानी सांगलें, तेचेरच आमचो लक्ष आसा, तेच आमकां दुख्ख जाल्लें आसा. इतलो खर्च करून आयज जर सरकार हांगा हे असले स्कॅम करता, जाल्यार अशा ज्या व्यक्तींनी स्कॅम केला, अशा ज्या गोष्टींनी त्या पदाचेर आसा तेंचे कडल्यान ही मिस्टेक जाल्या, तांकां ह्या सरकारान कितें पनिशमेंट दिल्ली आसा? आणि जेंचे लुकसाण जालें, जेंचो आवय बापूय आयज रडटा, तेंचे प्रोविजन ह्या सरकारान कितें केल्लें आसा? म्हणजे लोकांसाठी हो सरकार कितें करता? इलिगल पब, इलिगल सगळे गोष्टी गोंयांत खंय परमिशन ना क्लबाक आनी पबाक. मागीर इलिगल जर सगळें चलता, म्हाज्या शिवोलीन चलता म्हणून हांव सांगता, म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्ले गोश्टी हांव सांगता. मागीर ते कित्याक सरकार बंद करिना? इलिगल गोश्टी करूंक दिता, मागीर इलिगल करूंक दिता, तशें इलिगल शाळा कित्याक घालिना? इलिगल हॉस्पिटलां कित्याक बांदिना कोणाची परमिशन घेयनासतना? आनी इलिगल लोकांक पळयनासतना कामाक कित्याक दिना? गोरगरिबाक कामाक कित्याक दवरिना? हे सरकाराक म्हाजो प्रश्न आसा. जायना जाल्यार बे म्हणचे, आमकां जायना जाल्यार बे म्हणचे, आणि दुसऱ्या पार्टीचे फोडून हाडून मंत्री घेऊन सरकार करचो न्हू, बे म्हणचे. सरळ तुमच्या पक्षान तुम्ही राज्य करा, तुमचे मनीस निवडून येता ताका घेवन बे म्हणा न्हू. चोरून कित्याक करता? तुमकां जायना, जमाना, दूख जाता. नीट जी ही एग्जाम आसा ती जर आयज तुमी जे फेल जाल्या ते तुमचे कडेन जमाना, दूख जाता आमकां. इतले तुमी लॉस आनी लुकसाण करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नीट ही जी एग्जाम जाता, एक सादी एग्जाम न्हू. NEET exam is one of the most important exam which any medical aspirant gives in his or her life. And ji sarkar asa, they have completely compromised the integrity of this exam. Ek NEET जो student असता, he wastes his youth, not waste, he sacrifices his youth, he sacrifices his teenage years, he sacrifices going out, he sacrifices many things to study for this NEET paper. And in the end, when he goes to answer such a paper, when he goes to answer this paper, okay, the paper is cancelled, and then again a lot of pressure is put onto the students again, that they have to again answer the paper, because they have prepared for that particular day, they have prepared the previous night, they have prepared for years before that. This government also, they don't have any accountability. When the paper is leaked, it has been leaked now several times. Whenever the paper is leaked, they blame other people. They make people scapegoats, and the education minister, he never resigns. He just sits there and he is warming his chair over there. आणि केन्ना ही सरकार, केन्ना इलेक्शनाचो टायम येता, ती येता, we will provide you with jobs, we will provide you with so many jobs, we will provide you with 2 crore jobs, 2 lakh jobs. Where are the jobs? We can't see the jobs. Youth are not getting any jobs. A student today, after studying so hard, after spending so much money on education, they are not guaranteed a job today, and if they get a job, it is a low paying job which they can't sustain themselves, forget about their family. So a real question which arises here is the future of the youth of India secure? The education in India, the government education, is not up to the mark. The government is not taking any major steps to improve the education, while their children are studying abroad. Their children are studying in the best of the best colleges, while our Indian citizens, we suffer here. We suffer here with substandard quality education. They don't have any such support from the government.
and then the government comes and blames random people when it comes to paper leaks and all these types of issues. I request the people that they should start looking outside of caste and religion, all these factors which this government is playing currently, and we should look more towards development and bring a government which will work for the students, which will work for the youth, and which will work to make India a better place for everyone, including the students. Thank you. आमचे जे स्टुडंट्स जे आहा पळय जे डिफिकल्टीज फेस करता नाजाल्यार इफ वी आर अपीलिंग टू यू, इफ यू हॅव आयडियाज टू चेंज द एड्युकेशन सिस्टम and you think that your voice cannot be heard, we are here. आमी आसा हिंगासर. आमचो काँग्रेसाचो एक इनिशिएटीव छात्रों की गूंज, CHHATRON की KI गूंज GOONJ. गूगल दिस ऑनलायन. आमचे इनिशिएटीव आहा थिंगासर. जॉइन आवर कॅम्पेन. तुमचे आयडियाज नाजाल्यार तुमचे डिफिकल्टीज त्या प्लॅटफॉर्माचेर तुमी शेअर करा. अँड ट्रस्ट मी, वी आर नॉट हियर अलोन. द एंटायर नेशन इज विथ यू. द एंटायर काँग्रेस सिस्टम इज विथ यू. राहुल गांधी इज विथ यू. देश आणि जॉब फेअर म्हणून कितें आमच्या गव्हर्मेंटान अनावन्स केल्ले 14 तारीख जाल्लो तो 14 जुनार. त्या जॉब एक्सपोजिशन कशें केल्लें तेमी ते जॉब फेअर म्हणटा तेका, बट एक एक्सपोजिशन कशें जाल्लें थिंगा खूब सारे कंपनीज 100+ कंपनीज येयल्ले म्हणटा ते 3500+ वेकन्सीज आहले म्हणटा ते. म्हाका सांगा ह्या जॉब फेअराक आयिल्ले कितल्या भुरग्यांक जॉब मेळ्ळा? 10, 15, 20, 100, 200, 500 1000 वयर भुरगीं आयिल्ले. कितल्याच भुरग्यांनी अशी भुरगीं हे लोक आयिल्ले जेंकां बाबा HRन एक्सपिरियन्स आसा, 2-3 वर्सां 5-6 वर्सां इतल्या वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा, फ्रेशर्स पासून आयिल्ले. कितल्या जाणांक जॉब मेळना? इलेक्शना पयलीं तुमी जॉब फेअर हाडटा. इलेक्शना पयलींच कित्याक? इलेक्शन जावन 1 म्हयन्यान जॉब फेअर काडा. ते 5 वर्सां तुमी पळया बाबा थिंगा भुरगे अजून तुमी कामाक आसा. तुमी प्रायवेट सॅक्टराक फुडें काडटा इलेक्शना पयलीं. तुमी ते पळयता बाबा हा आतां जॉब मेळले, कितले वर्सां थिंगा जॉबार आहा ते ना. This is advertisement for you all. This is a fun for you all. Goan youth is lacking job because of your behavioral problems. तुम्ही त्या सेक्टराक पळोवंकूच ना, तुम्ही युथाचेर चिंतूंकूच ना. एज्युकेशन वायज गोवा इज फॉलिंग शॉर्ट. एम्प्लॉयमेंट गोवा नाच. खंय आसा? तुमचें एज्युकेशन इतलें सकयल देंवल्लें आसा, स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन इतलें सकयल देंवल्लें आसा की भुरग्यांक लिटरली तुमच्या जॉब फेअराक येवचें पडटा. आनी थिंगाय तुमी जॉब मेळना परतून घरा वयता. सोशल मिडिया तुम्ही पळया बाबा कितले रील्स आसा, कितले जाणांक म्हणला बाबा आपल्याक जॉब मेळोंक ना. थिंगा अशें आसा की इफ आमी जॉबाक येयल्यार थिंगा क्रायटेरिया आसा की ओन्ली मेल्स. खूब अशे रील्स, खूब अशे लोकांनी युथान एक्सप्रेस केला आपल्याक जॉब मेळोंक ना. वायट दिसता. इतले वर्सां शिकला, शिकोन फायदो ना. आमी उलयता हिंगा IT नीट, तेंचे पसून शिकलेले भुरगे, पास जाल्ले भुरगे IT कंप्लीट करून सुटलेल्या भुरग्यांक पसून जॉब मेळोंक ना थिंगा. What is the government has to say about it? Where is the accountability? तुम्ही म्हणले जॉब फेअर केला, फुडें कितें? कितले जाणांक ब्रिंग द डेटा आउट. 3500 वेकन्सी भरल्यो की ना? थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.